म्हापशेकारांची चवथ उदकाचे धकसपट्ट्यात गेली. तळयेक उदकाची मारामारी सुरू जाल्ली. अस्नोडा उदका पुरवण प्लांटात वीज पुरवणेची वाट लागिल्ल्यान तंत्रीक बिगाड जाल्लो. परिस्थिती अजून जाग्यार पडना. मंगळारा लोकांनी PWDक घेराव घालतकीच 24 वरां भितर सगळे जाग्यार घालता म्हूण PWDन सांगिल्लें. मात बुधवारा कांय वाठारांनी लोकांक टँकरांनी उदक पावलें. 2 टँकर सप्लाय सांबाळटात. नगरपालिकेन PWD कडेन 5 टँकर मागिल्ले. PWDन एकूच दिलो. नगरपालिकेचो 1 आनी PWDचो 1 अशा 2 टँकरांनी उदका पुरवण कशी तरी चल्ल्या. PWD should give us at least 5 water tankers per day, because currently what we are having, we are getting only 1 water tanker from PWD and 1 from the municipality. And for a town of 40,000 people, we have so many houses, we have 18,000, almost 18,000 houses in Mapsa. 2 tankers are not sufficient, they don't suffice. So I have written to the executive engineer of PWD requesting him to give us at least 5 water tankers till the time the water problem is solved. Whatever, I mean, they are saying there's some problem in Asnora or whatever. Till the time the problem is solved, we should not expose the people of Mapsa to more hardship. I have also discussed telephonically with the principal chief engineer of PWD, Mr. Parsekar, and requested him to give us additional tankers. PWDचो AE सांगता लोकांक गरज आसा तशी खंय उदका पुरवण चल्ल्या. आसा त्या प्रमाणे घालता आमी. कितले आहात तुमचे टँकर? एक रिस्ट्रिक्शन आसा. कितें केलं लोकांक सप्लाय? कोणाक कितें एमर्जन्सी आहा तांकां टँकर सप्लाय करता. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते.